प्रितीच्या भावन भयणो, अशीच एक काणी आसा. एक भुरगो जो आपलें शिकप करतालो आनी तो शिकता शिकता आसतना तो बऱ्या मार्क्सांनी तो पास जाता आनी फर्स्ट बी येता. आनी मागीर फुडलें शिकप करूंक तो आतां इतलीं वर्सां तो घरांत रावन शिकतालो, पूण आतां तो फुडलें शिकप करूंक तो एक कॉलेजींत तो वता आनी थंय हॉस्टेलांत तो रावता. तेन्ना म्हज्या भावन भयणो दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर पडोन, जे वायट वाटेन येता त्या भुरग्यां बरोबर पडोन तो आपलें आख्खें जिवीत वायट वाटेन व्हरता. सोरो पिवन, ड्रग्स करून आनी करून करून तो कित्याक शिकूंक येयल्लो तें शिकूंक करूंक पावना, पूण तो एक कॉलेज ड्रॉप आवट जाता. तो आपलो आख्खो फोकस जो आसा तो विसरता. कित्याक तो येयल्लो, तो ताका इंजिनियर जावंक जाय आसलो, तो फोकस तो विसरता आनी वायट वाटेन व्हरता. आयज म्हज्या भावन भयणो, शुभ वर्तमानान जेजू आनी पयल्या वाचपांनी आमी पळयता आमकां जागृत रावंक आमकां आपयल्लीं आसात. जागृत म्हणल्यार कितें म्हज्या भावन? जागृत म्हणल्यार आमी बिस्तीन जागी रावंकूच म्हण न्हय, लिटरली आमी घेवंक म्हण न्हय, पूण आमी आमच्या जिवितांत आमकां रुसलेलीं आसात देवान. कित्याक पासत आमकां रुसल्यात? आमचो मेन गोल कितें, आमचो मेन फोकस कितें तें आमी मनांत दवरून आमी ताचेर जागृत रावंक गरजेचीं. म्हणजे कितें, आमचो मेन गोल म्हणचे जावन आसा जेजूच. आमी जी हे संवसारांत जी यात्रा चलतात ती आमी शेवटाक आमी जेजूक भेटोवंकूच सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक, तो जावन आसा आमचो मेन गोल. पूण आनी ताकाच लागून मोगाच्या भावन भयणो आमी जायतीं ही देवान दिल्लें कार्य आमी करतात. पूण आमी जायते फावटी आमचे हे आज्ञा पाळटा आसतना, देवाच्यो जेजूच्यो आज्ञा पाळटा आसतना आमचो फोकसूय चेंज जाता. आमी थोडे करून आमी संवसारीक वस्तूचेर आमची मन लायतात आनी आमी फाटीं सरतात. आयज म्हज्या भावन भयणो, आमी हे आयच्या भाग्यवंताच्या जिवितांत आमी पळयलां. ताचे जिवितांत आमी पळयत जाल्यार म्हज्या भावन भयणो जाणा, ताचे जिवितांत जायत्यो परिस्थिती आसलेल्यो. म्हणजे ताचो बापूय भाग्यवंत आगुस्तिनाचो बापूय तांकां क्रिस्तांव जावंक, तांकां बावतीज दिवंक तो तयार नासलो. पूण ताची आवय धाकली आसतना ती ताका दोतोन दिवन शिकोवन ताका बऱ्या मार्गान हाडलेलो. पूण तरी आसतना ताचें आख्खें जिवीत आमी पळयता तो सगळोच संवसारीक जिवितूच येतालो. व्हड फिलॉजॉफर, थियोलॉजन तो, जायतो बुद्धिवंत तो. ताका पळयल्यारूच लोक ताका भियेताले, कित्याक ताच्या लागीं उलोवंकूय लोक भियेताले, कित्याक ताका इतली जाणवाय आसली, इतली बुद्ध आसली. पूण ताच्या जिवितांत तो देवाक, जेजूक जागो दिवंक ना ताणें. आनी जेजू घोडी ताच्या जिवितांत मारतालो आसलो आनी ताचे आवयचे विनंतीनूच जेजू एक दीस ताचे लागीं उलयता, हें पुस्तक घे आनी वाच, आपणाचें उतर वाच. आनी तेन्नाच म्हज्या भावन भयणो ताका कळटा ताचो मुखेल हेतू कितें ह्या संवसारांत जियेवपाचो. आज जेजू आमकां तेंच करता. आमचे घोडये काळजाच्या दाराचेर तो मारता आसतलो, पूण आमी ताका आमच्या जिवितांत घेवंक तयार आसात, वो आमी ताका दार उडोवंकूच ना हें आमी नियाळ करूंक गरजेचें. आयचें हें वाचप आमकां तेंच करूंक आपयता, जागृत रावंक आपयता, तयार रावंक आपयता. आमचो जेजू आमच्या जिवितांत केन्ना येतलो तो आमकां खबर ना, पूण आमी ताका सदांच ताच्या आज्ञांनी ताचें उतर वाचून, ताचें नियाळ करून, ताचेच आज्ञा पाळूंक आमकां तो आज आपयता. आनी जेन्ना आमी हेंच करतलीं न्हू, आमी ताकाच पयलें आमच्या जिवितांत जागो दितलीं आनी तो आमच्या जिवितांत येवन रावतलो. आयज हें वाचपाचें नियाळ करता आसतना आनी ह्या भाग्यवंताचे जिविताचेर नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया. आमी आजुनूय पर्यंत आमची काळजां घट करून दवरलेलीं आसा जाल्यार आमी ती जेजूक उक्ती करूंक आनी ताका आमच्या काळजांनी भितर घेवन ताचेच पावलांनी चलून ताचेच आज्ञा आमी पाळूंक ताचीच कृपा आमी मागुया.